जे प्रायमरी स्कूल आसा हे ज्यो दोन क्लासी आसा त्यो 40 वर्स पयलीं सुमार बांदलेल्यो, तश्योच हे प्रायमरी स्कूल आसा ते एक 30 वर्स सुमार पयलीं बांदले आनी जे हायस्कूल आसा ते एक 25 वर्स पयलीं सुमार बांदले। आनी ह्या तिनूय स्कूल जी आसा ती आयज पर्यंत रिपेर जाल ना। हे आमकां गव्हर्मेंट सांगता करता म्हण काम, फक्त सांगता करता म्हण, पूण प्रत्यक्षान आयज पर्यंत कांय जाल ना। आनी आतां गव्हर्मेंट सांगता आमकां की आमच्या भुरग्यांक स्कुलां धाडा, पूण फाल्यां कितें आमच्या भुरग्यांक जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? गव्हर्मेंट घेतलो? कोण घेता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी? तेका लागून आमी सगळे पेरंट्सांनी डिसायड केला की फाल्यां साकून गव्हर्मेंट जे सर आमकां एक डिसिजन दिना की आमचे ह्या जी मागणी आसा ती कितें करता ते सर आमी भुरग्यांक स्कुलां धाडचे ना, सगळे पेरंट्स भुरग्यांक घेवन स्कुलाच्या भायर रावतले। त्या फाटले मिटिंगेक आमकां आमचे जे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येवन गेले, ते म्हणपाक लागले 5 तारखेक तुमी स्कुलां भुरग्यांक धाडाय। तर त्या वेळाचेर आमी तेमकां सांगला तुमी आमकां रिटर्न दियाय, कित्याक स्कूल असले वर्स्ट कंडिशनां आसा की खंयच्याय टायमार खंयचोय एक स्लॅबाचो फसवण समज पडटा भुरग्यांचे जाल्यार इंजरी जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतले हें पण बरोवन दियाय। सो ते एग्री नासले त्या टायमाचेर आनी आयज तेमी आमकां सांगलेलें स्कूल स्टार्ट जावचे पयलीं काम स्टार्ट करता म्हणून, आयज पर्यंत फाल्यां स्कुलाचो पयलो दीस आनी आयजून पर्यंत काम स्टार्ट जालें ना। आनी तेका लागून आमी आयज सगळ्या पेरंट्सांनी जे हिंगा सगळे पेरंट्स जे आसा तेमी सगळ्यांनी चिंतलां, एक निश्चय केला की फाल्यां भुरग्यांक स्कुलाक धाडपाचें नाय जो पर्यंत स्कुलाचें काम जायना तो पर्यंत। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.